नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। सरकारी कर्मचारी वाटतात वर्साक 1,500, प्रत्येक सरकार भरता 5,000 कर्मचारी। कर्मचारी तेकले 59,000, 25 गोंयकारांक एक कर्मचारी। प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। पणजे क्लब नॅशनल बिल्डिंगेची माळी पावसान फुगून कोसळ्ळी। 2 दुकानांचे लुकसाण। आयतार आशिल्ल्यान बऱ्यान सुटले। 100-125 वर्साचे बिल्डिंगेचे फुडाराचो प्रश्न। सरकार ठोस आश्वासन दी मेरेन मायनिंग रिणाचेर ओटीएसाक फुडें सरचे ना। गोवा अर्बन सादूर। आमसभेन सूर। एनपीए वाडलो, प्रॉफिट पडलो। डिव्हिडंडाक जाय आरबीआयची मान्यताय। गोयची मायनिंग केस परत सुप्रीम कोर्टान। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली 27 लिजा रिन्यू करपाचो हायकोर्टान आदेश बरोबर न्ही म्हूण गोवा फाउंडेशन चल्ले सुप्रीम कोर्टान। आणि म्हापशा 41वे राष्ट्रीय वुमन्स चेस चॅम्पियनशिपीन एस विजयालक्ष्मी आणि निशा मोहता वेले पोझिशनार। इवानाचो पेजाद खेळ। भक्तीची ड्रॉ। सर्तीचो फायनल राउंड आयज। खबरो विस्तारान। गोयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो वर्साक सुमार 1,500 वाडटा। फाटल्या 6-7 वर्सांत कामत आणि पर्रीकार सरकारान मेळून 10,500 कर्मचारी भरल्यात। 22% कर्मचारी वाडले। फाटल्या मार्चान 58,000 आशिल्ले। आता मेरेन 59,000 वयर आसतले। 2016 7वो वेतन आयोग लागता म्हणसर आंकडो 60,000 वयर आसतलो। सरकारी कर्मचारी, अनुदानित शिक्षकांचो पगार, पेन्शन धरून म्हयन्याक 200 कोटींचे वजे तिजोरेचेर पडटा। साधारण 25 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी कर्मचारी। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। The cash outgo on salary component of all government and government-aided employees, including pensioner, is around rupees 165 crores per month. The government employees have been taken good care as regards to various financial benefits. However, in spite of taking adequate care of their welfare as well as lenient attitude towards the employees, in turn people of the state do not get commensurate returns and expected work output in terms of quality of service rendered. Recently, government has observed that many of the employees are not punctual in their attendance. During a surprise inspection which I have conducted, it was observed that the government employees do not come to the office on time, are not found on their seats, leave office before time, which in turn gives bad name to the government. आता हेच सरकार कर्मचारी कसे भरता पळयात। गोय सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांचो आंकडो प्रुडंटाच्या हाताक लागला। एक सरकार 5 वर्सांत सरासरी 5,000 कर्मचारी भरता। प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स खात्याचो रिपोर्ट निकतो जायला। सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर हो 26वो रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारी, अनुदानित आणि महामंडळाचे नियमित आणि बाकीचे कर्मचाऱ्यांचो मार्च 2013 मेरेनचो आंकडो आणि भरती या रिपोर्टात दिसता। रिपोर्टा प्रमाण मार्च 2007 गोय सरकाराचे 47,718 कर्मचारी आशिल्ले। मार्च 2013 मेरेन 6 वर्सांत कर्मचाऱ्यांचो आंकडो 58,000 वयर पावलो। 10,290 कर्मचारी वाडले। 6 वर्सांत वट्ट 22% वाढ। वर्साक साधारण 1,500 कर्मचारी वाडटात। सरकारी कर्मचाऱ्यांमदी नियमित, एडॉक, दिसवड्याचे आणि बाकीचे कर्मचारी धरून हो आंकडो 58,000 वयर पावता। आता हे प्रत्येक गटात कर्मचारी कसे वाढले वा देंवले ते पळयात। 2007 सावन 2013 मेरेन रेग्युलर कर्मचारी 43,000 वयल्यान 51,000 मेरेन, म्हणजे 8,491 वाडले, वाढ 18%। एडॉक कर्मचारी 982 वयल्यान 493 मेरेन देंवले। ह्या कर्मचाऱ्यांनी आमदार मंत्र्यांचो खाजगी स्टाफ आसता। दिसवड्याचे कर्मचारी 3,171 वयल्यान 2,766 मेरेन देंवले, म्हणजे सरकार वेकन्सी काढून रेग्युलर स्टाफ चड भरता। बाकीचे कर्मचारी 196 वयल्यान 2,889 तेकले। ही वाढ इस्पा भायर पावल्या, थंय कांयच दरबान दिसना। 2007 दिगंबर कामत सरकार आयिल्लें तेन्ना सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो सुमार 48,000 आशिल्लो। तेन्ना लागू केल्लें 6वें वेतन आयोगाच्या वजांतल्यान सरकाराक मायनिंग रॉयल्टीन साल्वार केल्लो। अजूनही कांय महामंडळांनी कर्मचारी त्याचे एरियर्स सोदतात। 2016 7वो वेतन आयोग लागू जाता तेन्ना वेंचणुकेचें वर्स आसतलें। त्या शिवाय मायनिंग सुरू जालेंच जाल्यार अर्दें सुद्दां आसचें ना। 2013 मेरेन 58,000 आशिल्लो कर्मचाऱ्यांचो आंकडो हे 1.5-2 वर्सांत 60,000 उक्तलो। साधारण 25 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी कर्मचारी पडटा। सरकार म्हयन्याक साधारण 100 सरकारी कर्मचारी भरता।
पगार पेन्शन तेकला म्हयन्याक 200 कोटी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. पणजेच्या क्लब नॅशनल बिल्डिंगेची माळी कोसळ्ळी. भितरले 2 दुकानांचे लुकसाण जाला. उटंगाराच्या पावसान ती फुगिल्ली. वेल्या मजल्याचे वण्टीचो भाग आनी मदेराची माळी कोसळिल्ल्यान रेस्टॉरंटाचे बरेच लुकसाण जाले. आयतार आशिल्ल्यान लोकांची यो वच नाशिल्ली म्हूण बऱ्यान सुटले. बिल्डिंग 100 वर्सां मायज पोन्नी जाल्ल्यान बरेच काम आसा. कोणेच तातूंत लक्ष घाल्लें ना. फुडल्या पावसान हे बिल्डिंगेचो फुडार कितें हो बिल्डिंगेंतल्या लोकांक प्रस्न. सरकाराचो आदार घेवपाचे यत्न आतां सुरू जाल्यात. क्लब नॅशनल 100 वर्सां परस पोन्न्यो कांय बिल्डिंगो राजधानी पणजे अजूनय उरल्यात. तातूंतली क्लब नॅशनल एक. तिचो इतिहास 102 वर्सांचो. आतां ती इल्ली कोसळूंक लागल्या. फाटलो तेंप पावसांत बरीच फुगिल्ल्यान आयतारा दनपारां तिची मदेराची माळी आनी फुगिल्ल्या वण्टीचो कांय भाग कोसळ्ळो. पुलिशेन सोमारा सकाळीं येवन पंचनामो केलो. बिल्डिंगेची सुरक्षा आनी फुडाराचो प्रस्न उप्राशिल्ल्यान सोमारा क्लब नॅशनलाचो अध्यक्ष आनी वांगडी वचून सीएमाक मेळ्ळे. Yeah, we have contacted the fire brigade and the police department, and we hope the government help us fast to restore it back and give us back, as since it is 100 years or more. This club and clubhouse, two clubs, more than 100 years. I hope the government help us to restore it back. Thank you. East Common Heritage. We have applied to Art and Culture through government to give us 1 crore proposal under their scheme in around January, February. So we should get that scheme. This is in process, final process in art and culture. So under that scheme, we supposed to get 1 crore to update the full club, repair it, make it some heritage club. हे बिल्डिंगेत कितलेशेच वर्सां सावन धंदो करपी पसरकार आसात. आयतारा लोकांची तितली यो वच नाशिल्ल्यान सगळे बऱ्यान सुटले. 2 दुकानांचे लुकसाण जाला. बिल्डिंगेत रेस्टॉरंट आसा. रेस्टॉरंटाकूय ही घडणूक बादली, मात लोक नाशिल्ले. दुकानांचें लुकसाण जालां, मात कोणाच्या जिवाक बरें वायट जाल्ल्याची खबर ना. पसरकार सध्या लुकसाणीचो अदमास करतात. No, due to Sunday, there was nobody in the shop. Yeah, usually it's closed, but generally I come for my paperwork right from 3:15 onwards to 5 o'clock. But luckily yesterday I didn't come here. Otherwise I would have got crushed. This estimated cost I cannot estimate as on today. This should be more than about 20 to 25 lakhs. We are here since 110 years. Established in Goa since 1909. We are into this. Then we have other units also we had, and so this is the losses are much more. But we cannot take out the estimate because of our jewelry and what is in the safe and other things and all everything. फाटले कांय दीस उटंगाराचे पावसान बिल्डिंगेची वणत बरीच फुगिल्ली. कोसळूंक लागिल्ले बिल्डिंगेचे सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. 101 वर्सां पोन्नी जाल्ल्या ह्या बिल्डिंगेचें काम करपाक, ती सारकी करपाक अजून मेरेन कोणेच लक्ष घाल्लें ना. बिल्डिंग सारकी करूंक सरकारा कडच्यान आदार मेळचो, लुकसाण भरपाय मेळची म्हूण क्लब नॅशनल आनी बाकीच्या दुकानदारांचो यत्न चल्ला. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन मायनिंग रिणाचेर ओटीएसाक फुडें सरचें ना म्हूण गोवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन थारायला. मायनिंग बंदीक लागून बँकेचो प्रॉफिट 50% देंवला. बँकेचे डिव्हिडंडाचो प्रस्न उप्रासला. आयतारा बँकेचे आमसभेन मायनिंगांतले आडकल्ले रिणांचो विशय आयलो. मायनिंगान दिल्ले रीण तशें आशिल्ल्यान एनपीए 18% पावला. बँक भागधारकांक 8% डिव्हिडंड दिवंक सोदता, पूण एनपीए वाडिल्ल्यान आतां आरबीआयक विचारचें पडटा. बँकेन मायनिंगांत 141 कोटींचे रीण दिला. मायनिंगांतले ट्रक, मशिनां, बार्जींचेर कोट्यांनी रीण घेतिल्ल्या लोकांनी बंदी उपरांत रीण फारीक केल्लें ना. मायनिंग बंदी उपरांत गोवा अर्बनाचें प्रॉफिट देंवलां. बँकेचे 141 कोटींचें रीण आडकलां. तातूंत 88 कोटींची मुद्दल आनी 18 कोटींचे व्याज एनपीए जावंक पावलां. ह्या गजालीचेर बँकेचे आमसभेत चर्चा जाली. मायनिंग बंदी पयलीं बँकेचें प्रॉफिट 6 कोटी आशिल्लें, तें आतां 3 कोटींचेर पावलां. बँकेन परिस्थितीचो अदमास घेवन सरकाराच्या वन टायम सेटलमेंट येवजणेचेर शादूर भुमिका घेवपाचें थारायलां. सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन मायनिंग रिणाचे वन टायम सेटलमेंटाक फुडें सरप ना म्हूण बँक रावल्या. आमदार सुभाष फळदेसाय भागधारक म्हूण आमसभेक आशिल्लो. सरकाराचो प्रस्ताव बँकेन मान्य करचो म्हूण ताणें विशय काडलो. बँकेक भंय दिसता जाल्यार आपूण सरकारा कडेन उतर घालता म्हणूनय ताणें तयारी दाखयली. आय हॅव प्रपोज आमचे जे सरकाराचे जे मागणे आसा तांणी बँकेन पूर्णत्वाक व्हरचें. आय प्रपोज टू वेव ऑफ ऑल दीज इंट्रस्ट अँड लेट अस कम फॉर द सेटलमेंट. बँकेक खणबंदीचो बरोच फटको बसला. बँकेचें प्रॉफिट वट्ट 50% देंवलां.
तरी आसतना बँकेन भागधारकांक हे फावट 4% डिव्हिडंड दिलो. मायनिंग बंदीक लागून बँकेचो NPA 18% वाडला. ताका लागून 2012-13 वर्सा 12% वयलो डिव्हिडंड बँकेन 4% पाविलो. 2013-14चो 8% डिव्हिडंड दिवपाचो विचार बँकेन केला, पूण NPA वाडिल्ल्यान RBIची मान्यताय घेवची पडटा. बँकेन मायनिंगांत 141 कोटी रीण दिलां. मायनिंग रिणावयले वट्टे NPA 88 कोटी आनी ताचे वयलें व्याज 18 कोटी जालां. गोयच्या सहकार वाठारांत बरेपैकी नांव दवरून फायद्यांत चलपी ही बँक मायनिंगांतल्या रिणाक लागून उरफाटे वटेन वचपाक लागल्या. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.